कारण म्हणल्यार सावथ गोवा प्रोग्रेसीव ट्रक ओनर असोसिएशन हे आमचे पयलींचे आसले म्हणजे ट्रक ओनरांचे. आयज ते अस्तित्वाक ना हें जेन्ना आमकां कळटकीर आमी ते नांवाचें एक म्हणजे ट्रकांचे हें करपा लागून आमी दुसरें एक नांवान आमी एक फॉर्म केलें, सावथ गोवा मायनींग ट्रक एंड मशिनरी ओनर एंड अदर्स डिपेंडंट असोसिएशन. ह्या करपाचें कारण म्हणल्यार प्रत्येक ट्रक ओनराक कळटालें आनी समजतालें म्हणजे आमकां कोण तरी एक आमची जे कितें ग्रिवेन्सीस आसा त्यो मुखार व्हरच्यो. म्हणटकीर सावथ गोवा मार्फत आमी वयताले पयलीं. जेन्ना वयता आमकां कळ्ळें की सावथ गोवा हें प्रोग्रेसीव म्हणजे अस्तित्वांत ना. म्हणटकीर आमी म्हणलें चिंतलें अशें आमी जर अस्तित्वांत ना जाल्यार आमी कशें हें करतले. म्हणटकीर आमी जी ऑथॉरिटी आसा जे सब रजिस्टर मडगांव थंय वचून आमी इन्क्वायरी केली. इन्क्वायरी करतकीर आमकां कळ्ळें की थंय विचारलें हांवें सावथ गोवा प्रोग्रेसीव ट्रक ओनर फॉर्म आसा काय म्हणून. तो म्हणपाक ते आमी येयल्यार म्हणटा केन्ना कितलीं वर्सां जालीं ते आमच्या फुड्यान येयलेच ना, तेंगेलें कितें आमकां ते पावलेच ना, तेणें रिन्यू केलेंच ना, मेंबरूच तितूंक ना. हें जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी म्हणलें कितें हें जर अशें ना जाल्यार आमी हे जर ट्रकांचे जे इश्यू घेवन आमी वयतले कशें मुखार. तो म्हणपाक लागलो कितें तुमकां एक मार्ग आहा तितूंतलो. तो मार्ग म्हळ्यार कसो, एक तर तुमी फॉर्म दुसरें करचें पडटलें, नाल्यार जितली पळय तुमी जर त्याच नांवान जर तुमी करतले जाल्यार तुमी हे सगळे परत मेंबर जावंक पडटले, परत तेंगे फी करची पडटली, ते वर्सान वर्स तुमी रिन्यू करुना तें करचें पडटलें, ऑडिट करचें पडटलें. म्हणजे हें सगळें करचे परस आमी म्हणलें कितें तर नांवूच चेंज करया आनी फॉर्म म्हणजे दुसरें करया. ह्या उद्देशान आमी तें एक फॉर्म हें केलें की लोकांचे जे ट्रक ओनर जे इश्यू आसा ते आमकां मुखार घेवन वचोंक जाय. जर गव्हर्मेंट जर लेवलाक खंय वयतले जाल्यार खंय जाल्यार ते आमकां एक रजिस्टर हें म्हणून एक फॉर्म तरी सोदतात. म्हणजे ते हेजेर आमी हें केलां. आतां जितले जे मुखार हे वयतले आमी ते सावथ गोवा हेजे वयल्यान आतां मुखार वयतले. सावथ गोवा मायनींग ट्रक मशिनरी ओनर एंड अदर्स डिपेंडंट असोसिएशन हेजे मार्फत आमी आतां मुखार वयतले. रजिस्टर करया म्हणून आमी एक प्रस्ताव आमचे भितर हें केलो. म्हणजे जर आमी तेंय विचारलें तेच रिन्यू परत करूंक मेळटा त्याच नांवाचें, तो म्हणपाक तशें जायना. एकदां रिन्यू जालें तें भायर पडटा. म्हणटकीर आमी मागीर कितें केलें, सावथ गोवा ट्रक ओनर प्रोग्रेसीव आहा पळय तें कॅन्सल केलें. सावथ गोवा मायनींग ट्रक्स एंड मशिनरी ओनर एंड अदर डिपेंडंट असोसिएशन हें आमी न्यू फॉर्म केलें. आतां हें जवळ जवळ आमी 26 ते हेजेर आमी केलें. म्हणजे कितें जालें हितूंक कोणाक आमकां ह्या करूंक मेळना. म्हणजे आमचे जे कोण आमकां आमी रिक्वायरमेंट जो आमचो कितें आसलो रजिस्टर करपाक ते हेजेर आमी रजिस्टर केलां. जितले पळय आतां मुखार आमचे वयतले जर खंयच्याय दरबारांक गव्हर्मेंट दरबारांक जावं आनी खंय जाल्यार ह्या हेजेर आमी आतां असोसिएशनान आमी आमचें हें काम करूंक लागतले. आतां आमी ट्रक ओनरांक आमी रिक्वेस्ट करपाक सोदता, जर ह्या हितून जर तुमकां कोणाक रजिस्टर जावपाक जाय जाल्यार ह्या माध्यमांतल्यान आमकां रजिस्टर जावचें पडटलें आनी हे जितले वर्सान हें जातलें वर्सान वर्स रिन्यू करचें पडटलें. हे नवीन रजिस्ट्रेशन केल्लें सावथ गोवा मायनींग ट्रक्साचे बाबतींत म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की जे पळय त्रासांक पडटा ट्रक ओनर, गाडयो बंद आसून सुद्दां तांकां टॅक्स पेनल्टीज भरची पडल्या तेंचे पासून खंयचेय परिस्थितींत तांकां मुक्त करपाचें आनी फुडलें एक काम जें आसा तें कशे पद्दतीन तांकां मेळटलें आनी ते सर्वायव जातले ह्या पद्दतीन फुडें काम करपाचें इतलीच म्हाजी इच्छा आसा. 1995 पासून ह्या लोकां फाटल्यान आसा आनी लोकांली समस्या सगळे पर्यंत घेवन गेला. आनी 2008 जेन्ना हें एसोसिएशन फॉर्म 2002 जें फॉर्म जालें तो पर्यंत हांव हेय सरकाराडे आसा तेय सरकाराडे सगळे सरकाराडे वयता आनी ह्यो समस्या मांडटा. आयज ह्याच सरकाराडे आमी म्हणटा प्रमोद सावंता सांगता की आमकां 2012 पासून जे टॅक्स लागला ते सगळे टॅक्स 2035 पर्यंत सगळे एक्सपर्टायज करचे. त्याच बरोबर आतां बाकीचे त्यांनी सगळे मान्य केला पळय आमी सगळे करून दिता म्हणून करून लायला ते जातलें अशें म्हाका दिसता. त्याच बरोबर जे लोक आतां त्रासां पडल्या तांकां गणेश चतुर्थी म्हणून एक पॅकेज दिवची इतलीच मागणी हें करता आनी जीएलआर रजिस्टर तांकांच दिवची. आतां तुमगेले न्यू तेकाच परत नांव दिल्लें आसा गोवा मायनींग ट्रक मशिनरी ओनर. आतां तुमची कमिटी न्यू जाल्या आनी तुमचे मेंबर कितले आसा? आमचे मेंबर सद्या आमी फक्त एसोसिएशन केलां 21 जाणांनी घेवन केलां. आतां मेंबर आमी चालू करतले. पयलीं एसोसिएशनां कितले आशिल्ले? पयलीं आमगेले 260 आशिल्ले आनी मागीर ते आमचे पॅकेज दिले पळय न्हू
तेन्ना वाडिल्ले ते जवळ जवळ 4000 कितले तरी जाल्ले. ट्रक ओनर्स कितले आसा? ट्रक म्हणून आतां म्हाजे हिसपान आतां खरें चालू आसा ते ट्रक 1,500 आसतले आनी सगळे टोटल रस्त्यार मेळून 7,000 आसतलेच. आधी तुमगे जे सावथ गोवा मायनींग ट्रक खंयची एरिया पडटा? हे सावथ गोवा एरिया आमगे सगळे सावथाचे पळय आसा सगळे हे येता म्हणल्यार गांव म्हणजे खंयचे? म्हाका सांग आतां सध्या कुशावती डिस्ट्रिक्ट हय तो फ्री येतलो तितून सुद्दां जातलो. आमी ते मॉडिफाय करतले. ओके नाव मॉडिफाय हय करतले. तेजे पयलीं आमी हें केल्लें म्हणटकीर ते आतां मागीर मॉडिफाय करतले. पूण सावथ गोवा म्हणून अमकेच वास्को टू हांगा लागले फोंडा सो हे तुमचे अंडर येता. हय. ओके. हांव आमगे एसोसिएशना मार्फत हे पयलीं घुसपलोलें ते आतां आमगे न्यू मेंबरान ते आतां ओपन केलां. हेजे फुडें ते आमी सगळे कितें जाता ते एसोसिएशना मार्फत वयतले आनी जो कोण एसोसिएशना मेंबर आहा तेका आमगे कितें तर बेनिफीट आसतलें. तुमचें नांव कितें? आग्नेल फेर्नांडीस.